आजच्या सोहळ्याच्या निमित्तानं मनापासून परिता शुभेच्छा देतात. दोस्तांनो, पुणेचे क्रांती मैदान, पणजेचे आझाद मैदान, मडगावचे लोहिया मैदान ही स्थानं जी आसात जी अत्यंत भावनेन समजी परिपूर्ण अशी भरिल्ली आसात. आज पुणेच्या या क्रांती मैदानाचेर प्रजासत्ताकाच्या सोहळ्याच्या निमित्तान तुमचे सगळ्यांचे स्वागत झालं आसा. म्हजे बरोबर आमचे माजी खासदार बाबश्री सावयकर, म्हजे मित्र माजी आमदार बाबश्री आमशेकर, आमचे फर्स्ट सिटीजन ऑफ फोंडा बाबश्री ढवळीकर जे नगराध्यक्ष जावन आसात, आमचे डायरेक्टर श्री रमेश नाईक, आमचे निबंधक श्री आपके आरसीएस, सगळे काउन्सिलर्स, बाबानंद वगैरे सगळे बरोबरचे काउन्सिलर्स, जिल्हा पंचायत मेंबर्स, त्या बाजून आमचे डेप्युटी कलेक्टर बाबश्री कौशिक, इतर सगळे मान्यवर आमचे मामलेदार साखळकर, दुसरे कौशिक वगैरे, आमचे डीवायएसपी श्री वायनकर, पीआयसी गवळेकर आणि खुबशे मान्यवर, तसेच स्वातंत्र्य सैनिक आमचे भितर बापू कुंकळकर आसात. आज त्या पवित्र अशा स्थानाचेर पुष्पांजली अर्पण करून आम्ही याद केली आसा त्या स्वातंत्र्य सैनिकांची, त्या हुतात्म्यांची ज्यावेळी आमच्या देशा खातीर, आमच्या प्रांता खातीर योगदान दिले, बलिदान दिले. दोस्तांनो, एक लक्षात घेवपाक जाय, आमच्या भुरग्यां भितर, तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या भितर ही भावना जी आसा ती नेहमीच आसूंक जाय, ज्यातूंतल्यान राष्ट्राची उदरगत जी आसा, प्रगती जी आसा ही साधपाक जाय. आमचो दृश्टीकोन खूप मोठ्या प्रमाणात वचूंक शकतलो. आयच्या सोहळ्याच्या निमित्तान तुमच्या भितर सगळ्या भितर सवय जाता आसतना म्हाका सहज याद करून दिली अशी 77 वर्सां तरी जाली आता आमी म्हणटात लोकशाही. पूण एक आमी लक्षात घेवपाक जाय, भारत देश हो पृथ्वीच्या बरोबर निर्माण जालो भारत देश, हो नंतर येयलो न्ही. मोईनकालो आनी हडप्पा ही दोन आमच्यो महान संस्कृती ज्यो 5000 6000 वर्सां पयलीं निर्मीत जाल्ल्यो. आमी भुरगेपणांत शिकिल्ले, आतांच्या केन्ना हे विशय आमी उडयल्ले आसात, पूण आमची संस्कृताय जाणून घेवप, भुरग्यां कडेन ती पावोवप हें अत्यंत गरजेचें. मोईनकालो, हडप्पा ह्या संस्कृतीच्या माध्यमांतल्यान नंतर भारत देशाची प्रगती आणि निर्मिती मुखार मुखार जायत गेली. हे भारत देशाचे कित्येक राज्यांनी, तातूंतली प्रामुख्यान बरीच नांव आमकां खबर आसा, याद आसा. म्हाका जाय म्हणजे सामकें भावनेन हांव म्हणटा की राजा अशोका संबंदी जेन्ना म्हजी भुरगेपणांत शिकलो की कशा पद्दतीन तांचे कडेन सुद्दां त्या वेळार लोकशाही आशिल्ली. समुद्रगुप्ताचे आशिल्ले पयलीं हे जेन्ना ह्या भारत देशाचे, भारतवर्षाचे राज्य करताले तेन्ना तांचे कडेन सुद्दां तांच्या राज्यात कशा पद्दतीन, म्हणजे भारत वर्षात कशा पद्दतीन लोकशाही ही लोकांसाठी आशिल्ली हे आमी अनुभवतात, आमी पळयिल्लें आसा, वाचून पळयिल्लें आसा. मध्यंतरी हे भारत देशात दुर्भाग्यान मुस्लीम राजांचे राज्य फावो जाले. नंतर ब्रिटीश आणि गोंय सरकारच्या सुंदरशा प्रांतान आमकां पोर्तुगीज जवळजवळ 450 वर्सां आमकां भोगचे पडले. पूण नंतर आमच्या पुढारी जे आशिल्ले पयलीं आमी सगळ्यांक खबर आसा की तांणी हर तरेचे प्रयत्न करून तुमकां आमकां सगळ्याक स्वातंत्र्य जे आसा पयलीं ते 1947 स्वातंत्र्य मेळोवन दिलें भारत देशाक आनी गोंयांत 1961. आणि ह्या स्वातंत्र्या वयलीं आमी आज पळयतात की ह्या देशाचो सर्वांगीण विकास हो जायत गेल्लो आसा. पूण आमी हाचे समाधान जावंक शकना. आमकां सामके प्रखर अशे मंत्र, दोन अशे मंत्र जे हांवें इंटर दिल्ले आसात. उदाहरणार्थ नरेंद्र भाई पंतप्रधान देशाचे आणि आत्मनिर्भर, एकच शब्द लक्षात घ्या, आत्मनिर्भर. आणि ताचे आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी परिवर्तन केले, स्वयंपूर्ण. हे दोन शब्दांनी अख्खे देशाच्या जनतेक, म्हणजे आपले शब्दांत देशाच्या अख्ख्या जनतेक 140 ते 141 कोटी आजारी जे आसात तांकां एक नवं चेतना घेवन काम करपाचें हो मंत्र जो आसा पळय तो तुमकां आमी सगळ्यांनी दिला आसा. आत्मनिर्भर गोंयकार
तो मागीर खंयच्याय कोपऱ्यात आसली पूण आत्मनिर्भर तो जावपाक जाय आनी तो जावपा संबंदी आमकां हो संदेश दिल्लो आसा पळय न्ही तो आमी मुखार व्हरपाक पळोवपाक जाय. आमकां डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया ही जी कल्पना आमकां पळयली तातूंतल्यान आमचो आतां तरुण पिढी जी आसा पळय न्ही ही तरुण पिढी खूब मोठ्या प्रगतीन आज विकास आमच्या देशाचो करीत आयिल्ले आसा. आमी सगळ्यांनी इतलेच पळयतले मागीर राजकारणी लोक आसले किंवा आमचे शासकीय अधिकारी आसले किंवा एखादी निवडून आयिल्ले पंचायत, जिल्हा पंचायत मेंबर्स, नगरसेवक, सरपंच, जिल्हा पंचायत मेंबर्स आमी सगळ्यांक पळयतले की सगळ्यांक आमी कितले मोठ्या प्रमाणात ताचो सहभाग करून घेतात आणि आमच्या प्रांताचो विकास जो आसा पळय न्ही तो विकास आमी करून घेतात. फोंडे म्हाल जेन्ना आमी सामके मोगान मायेन आमी अंत्रूज म्हाल म्हणटात आणि अभिमानान आमी कुवाडेस म्हणटात. फोंड्याक आपल्या गोंयचे काळीक आसा, संस्कृतीक काळीक आसा पळय न्ही तो फोंडे म्हणटात, अंत्रूज म्हाल म्हणटात आनी तातूंत दुमत ना. जो अंत्रूज म्हाल जो आसा पळय न्ही आमच्या देवळांनी पावन जाल्लो, देवाच्या वास्तवांत पावन जाल्लो, ते मागीर मंगेशा आसली, म्हाळसा आसली, कामाक्षी आसली, शांतादूर आसली, हे सगळ्या विविध देवळांच्या रूपान हांगसर पावनता जी आसा पळय ती सामकी भरभरून आसा आनी त्या बरोबर हांगसर निसर्गाची संपन्नता आसा पळय न्ही त्या विशयी जर भोंवपाक पासय गेलो जाय महाराष्ट्राच्या भितर सरलो आनी वळवयच्यान सावयवेरेच्यान केरीच्यान चटन जर फोंड्या गेलो जाय आनी कोर्टीच्या मागीर तुमच्या निरंकाल घेवच्यान आमी जर सारखे पंचवाडीन गेले जर जाय जाल्यार निसर्ग किंवा सैम जो म्हणटा पळय न्ही तो कितलो सुंदर आसा हाचे सुंदर दर्शन जे आसा ते आमकां मेळटा. अंत्रूज म्हालाचे भाग लक्षात घ्या. आमकां एक वटल्यान म्हालय न्हय आनी दुसरो वटल्यान आमकां जुवारी नदी. ह्या दोन्ही हातूंत भितर हो अंत्रूज म्हाल जो आसा पळय तातूंत 19 गांव आनी एक नगरपालिका ही सुशोभीत जाल्ली आसा आनी म्हणून कितली संपन्न आशिल्ल्या प्रांतांत हांव तेंचो विचार करता. असो काही प्रांत आसा थंय नदी ना, अशे काही प्रांत आसा थंय उदक ना आनी म्हणूनच आमचे भाग्य जात की आमी गोंयांत जन्मल्यात, ह्या भारत देशांत जन्मल्यात आनी अशी सुंदरकाय जी आसा पळय उदकाची सुंदरकाय, निसर्गाची सुंदरकाय आमकां मेळिल्ली आसा आनी त्यामुळे तुमच्या आमच्या सगळ्या भितर आमकां सुंदरकाय येवपाक जाय ती आमची प्रगतीची आनी तें नो लिमीट लक्षात घ्या. प्रगती डेव्हलपमेंटाक लिमीट म्हणटा स्काय इज द लिमीट. आज आमचे पत्रकार भाव उलयल्ले आसा म्हाका विनंती आसा कळ्ळी दिसता की म्हणल्यार तुम्ही माध्यम आसात लोकां भितरले आनी सरकारा भितरले माध्यम कितक्या लोकां कडेन आमी बरे विचार, प्रगती संबंधीचे विचार, शेती संबंधीचे विचार, शिक्षणा संबंधीचे विचार हे पाहू शकतो. एक वेळार इंडिया अशी आशिल्ली की इंडियाचे लोकांनी सेवा घेवपाचें काम आशिल्लें. आज तंत्रज्ञान आमी पळयलें जर जाय खूब मोठी आमी झेल घेतिल्ली आसा आनी आज भारत देश जो आसा पळय न्ही हो 4 नंबराचेर आसा अवकाश यान जे आसा पळय अवकाश अभ्यास आसा पळय त्या संबंधी. आमी आर्थिक बाबतींत मुखावेले काही वर्सां भितर 1-2 वर्सां भितर आमी 3ऱ्या स्थानाचेर येवपाचो लक्षात घ्या आनी त्यामुळे हे सगळे पयले स्थान, दुसरे स्थान, 3रे स्थान पटकायता आसतना तुमच्या सगळ्याची एक मॉरल नैतीक जबाबदारी जावन आसा. ती म्हटल्यार कितें की आमच्या फाटल्यान कोणूच फाटीं आमचे मदलो कोणूच फाटीं उरपाक जायना, कोणूच मागासलेन उरपाक जायना आनी त्यामुळे प्रत्येक भुरग्याक उच्च शिक्षण हे पावोवचेंच जाय. उच्च शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान विद्वत्ता जी आसा पळय ती त्या भुरग्यां कडेन येवंकूच जाय. आमी हें विसरूंक शकनात की एक गांव असो आशिल्लो की 3 देशांतल्यान लोक शिकपाक आमच्या देशांत येताले. जुनी त्या वेळावली नालंदा युनिव्हर्सिटी, जुनी त्या वेळावली तक्षशिला युनिव्हर्सिटी, ज्या युनिव्हर्सिटीत हजारांनी विद्वान येताले आनी भारत देशांत स्थायीक जाताले ज्ञान घेवपा खातीर. हांवें काल 2 दिसां पयलीं हांव गोवा युनिव्हर्सिटी आशिल्लो आनी थंय सहज हांव आव्हान केलें. गोवा युनिव्हर्सिटी हॅज टू बी ए सीट ऑफ नॉलेज. इज नॉट जस्ट टू बी ए सीट ऑफ आमचे काही कोर्स सुरू केल्यात न्हू. इट शूड बी सीट ऑफ नॉलेज. ज्यातून जगांतल्या विद्वान लोक जे आसात न्ही ते गोंयांत येवपाक जाय आनी ह्या भूमंत्रींनी स्थायीक जावपाक जाय. दोस्तांनो 77 वर्सां कडेन आमी 100 वर्सां कडेन वतले आनी त्यामुळे आमची भरीव प्रगती. गोंय हो ल्हानसो प्रांत पूण अशें म्हटलें वता आनी आमी मानतात की भारत भूंय जी आसा पळय न्ही त्या भारत भूंयच्या
घाला वयलो एक ल्हानसो सुंदरसो किटको जाका आमी इंग्लिशीन म्हणटात ब्युटी स्पॉट गोंय जे आसा तो ब्युटी स्पॉट आसा. आमी शिक्षणा बाबतींत आमी शेती बाबतींत शेती आमी सोडून रावची ना लक्षात घ्या. आमकां जरी लेबर प्रॉब्लेम आसले आमकां जरी अशें म्हणत हांव की जमना आनी ह्या फाटल्यान सगळे नोकरी जाय आमकां नोकरी जाय नोकरी जाय. पूण मुळात ज्या व्यक्ती कडेन जमीन आसा ती जमीन बऱ्या पद्धतीन विकसीत करप हे तुमच्या सगळ्यांचे आर्थिक कर्तव्य आसा. हांव काल निरंकार आशिल्लो 12 बंधारे त्या भागांतल्यान बांदून घेतले. फोंडे तालुक्यात तुजो मनाची भावना आसा की कमीत कमी 40 ते 50 बंधारे ह्या भागात जावपाक जाय. ते मागीर प्रियोर गांव आसली सावळें गांव आसली किंवा हेवटेन आमचे मडकयचे भाग आसले जवळ जवळ 50 बंधारे जावपाक जाय. कारण उदक जे म्हणटा ती समृद्धी उदकाची समृद्धी दुसरे कडेन ना अशें हांव तरी स्वताक मानता. आनी तेन्ना आमचो डायनेमीक प्रोग्रेस प्रगती आसा ही जावपाक जाय. आनी म्हाका आयज दिसाच्या निमित्तान भारत देशाचे आमी लोकशाही संस्था जी आसा पळय ताजे आमी सुवाळो उलयता आसतना म्हाका विनंती करून दिसता प्रत्येक पंचायत मेंबरान प्रत्येक नगरसेवकान प्रत्येक आमदारान एक टार्गेट जे आसा पळय ध्येय जे आसा पळय तें घेवन काम करपाक जाय. हांव जाल्यार म्हज्या गांवा खातीर नंबर 1 जावपाक जाय. नंबर 1 जावपाक जाय. ग्रामीण भागाच्या मतदारसंघा भितर 1 नंबर जावपाक जाय. तशीच ही भावना आसा 12 तालुक्या भितर फोंडा तालुका 1 नंबराचेर आसा आसूंकच जाय. आनी तशीच भावना आसा गोंयच्या 30 देशाच्या 30 राज्यां भितर गोमंतक जे आसा पळय अंडर आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या अधिपत्या खाली गोमंतक आसा पळय तो भारत देशातले अशी एक राज्य जावपाक जाय सुंदर राज्य. लक्षात घ्या टुरिझमच्या माध्यमांतल्यान गोंयांत गेल्या वर्साक 1,08,00,000 लोक येऊन गेले. आम्ही गोंयचे आसता 16 लाख पूण 1,08,00,000 हो आंकडो मुखार वाडटलो आनी 1,10,00,000 1,20,00,000 1,40,00,000 1,50,00,000 म्हणजे पळया की गोंयची समज लुकसुबाय किंवा आवड जी आसा पळय ती कितल्या लोकांची आसा म्हणजे भारत देशांत. परदेशांतले लोक येतात आणि भारत देशातले इतर राज्यांतले लोक येतात हे सुंदर गोंय पळोवपाक. आणि हे सुंदर गोंयची सोबीत काय सांबाळटात जर जाय जाल्यार तुमच्या आमचे निवडून आयले लोकांचे शासकीय अधिकाऱ्यांचे काम जावन आसा की कितल्या जिद्दीन आम्ही काम करता. लक्षात घ्या भारत देश आसा पळय न्ही आमच्या नरेंद्रभाई मोदी जे आसात तांच्या लिडरशिपी सकल आमच्या होम मिनिस्टर अमित शाह जे आसात तांच्या अधिपत्या सकल आमचे डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंह आसात तांच्या अधिकारा सकल भारत देश हो प्रगती करतो हातूंत दुबावूच ना. ते आर्थिक बाबतीत असले शिक्षणी बाबतीत असले ती प्रगती जातलीच. पूण म्हाका आयच्या दिसाच्या निमित्तान गोंयच्या बाबतीत वैशिश्ट म्हणून सांगत दिसता विनंती जातली अशी एक सुंदर गोंय परिपूर्ण अशें गोंय आनी परिपूर्ण असो गोंयकार कसो पळय तो आमी पळोवपाक जाय. आयच्या दिसाच्या निमित्तान म्हजी ल्हानशे शब्द आसा पळय न्ही ते हांव घेता आसतना आमकां चौफेर विकास आसा तो करून घेवपाक जाय. पूण म्हजें स्वताचें मत आसा हांवें जेन्ना 55 वर्सां शिक्षणांत काडिल्लें आसा एकमेव राजमार्ग पेडणें वतिल्लें एकमेव राजमार्ग जावन आसा हर एक कुटुंबाकडे समृद्धी येवपाचें शिक्षण हो एकच राजमार्ग जावन आसा. आनी ताका जोड जर घडटा आसत जाय आनी आसूंक जाय कितें जाय ते एग्रीकल्चर माध्यमांतल्यान आमी आमचें आरोग्य वगैरे वगैरे हे सगळें बरें सांगूंक शकतात. एकंदरीत म्हजी उमेद सोबत आसता आव्हान करता आमच्या भुरग्यांक आव्हान करता की उच्च शिक्षण बरें शिक्षण घेवपाक जाय. हांव काल म्हज्या कॅम्पसाक भोंवतालो आनी मागीर म्हटलें एक 15 मिनटां म्हणजे आसा एक 2-4 टिचर आसलेले आनी सर विनंती केली तांकां की म्हजी तिसरेची भुरगीं जी आसात 70-80 सुमार चवथेची भुरगीं आसात पळय त्या भुरग्यां कडेन एनवायरमेंटा संबंदीचो एक वेगळो बूक तांचे कडेन स्पेसा संबंदीचो एक वेगळो बूक स्पेस एज्युकेशन ह्या संबंदीचो वेगळो बूक तांचे जनरल नॉलेज आनी जॉग्राफी संबंदीचो एक वेगळो बूक आनी वेगळो जे बूक जे हांव म्हणटा तेन्ना वेगळे एक नोटबूक ज्याचेर आज बरें नोंद केली तिसरेक आसतना नोंद केल्ली 10वेक सुद्दां भुरग्यांक आसपाक जाय. तिसरेक आनी चवथेक नोंद केली त्या भुरग्याक तो ग्रॅज्युएट जाता तेन्ना सुद्दां ती नोंद आसपाक जाय. कारण ह्यो भरपूर नोंदी आसात. भुरग्यांचे विद्वत्ता जी आसा पळय ती विद्वत्ता वाडोवपा संबंदी आमच्या शिक्षकांनी वेगवेगळे उपक्रम जे आसात ते घेवचे पडटले.
आणि अशी जावपाक जाय ज्या भारत देशात लक्षात घ्या कारण हांवें कौटिल्या 0 वय हे सोदून काढले आणि ते 0 सोदून काढले कारणान एकाक 10 जाले एका जणांनी 2 शून्य आल्यानंतर 100 झाले एका जणांनी 3 शून्य आल्यानंतर 1 लाख झाले असो शून्याचे भाग जे आसा पळय ते दिवपी आमचो भारत देश लक्षात घ्या आणि म्हणून ह्या भारत देशात आमकां गरीब कळना आमकां हें जमना आमकां तें जमना ही वृत्ती घेवंक जायना ही वृत्ती घेवपाक जायना आणि म्हणून आयच्या दिसाच्या निमित्यान शिक्षणा भितर आमूलाक बदल शेती भितर नवीन नवीन तंत्रज्ञान आमच्या उद्योगा भितर सुद्धा आम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात प्रगती करपाक जाय आणि ती जातली शासकीय अधिकारी तातूंत सहभागी जातले आमकांय तातूंत मोठ्या प्रमाणात लोक सहभागी करून घेतले अशा प्रकारची अपेक्षा बाळगिता आणि परत एकदा लोकशाही आमकां अधिकार दिल्यात पूण त्या आमची जबाबदारी खूप मोठी आसा प्रत्येकाची जबाबदारी ही लोकशाही सांबाळपाक आणि ही लोकशाही अजून आनी एक प्रकार गर्भ श्रीमंत मंडळाची करपाक आमचे सगळ्यांचे काम जावन आसा येस चडशे इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाचे आज म्हजो विस्वास घेवं आजय म्हज्या देशा खातीर म्हज्या गांवा खातीर म्हज्या लोकां खातीर हांवें काम केलें हे जो पर्यंत निमाणची एक लायन निमाणी बरयना तो पर्यंत अंतरुणाचें वचप ना हांव परत ते पद्दतीन काम करता म्हजो आयचो दीस कसो गेलो आयचो दीस म्हजो सक्सेसफूल जालो परिपूर्ण जालो काय तातूंत कमी उरल्यो दुसऱ्या जनसंख्या रायची जाली सुंदर जीवन सगळ्यात बरं आसा पूण त्या जिवना भितर आनंद सूख समाधान हांवें हाडपाक जाय आनी तेन्ना म्हणटले की तो भारत देश ज्या भारत देशात सोन्याचो भूत बेतावेस म्हणटा तो भारताच्या निर्माणाचो पक्को करता आयच्या दिसाच्या निमित्यान सगळ्यांक म्हजी शुभेच्छा दिता आनी म्हजी भाशेचो सोपयता देव बरें